2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत आरजीपीक लागून मतविभागणी जाल्या म्हणटात तो दावो फटीचो अशें आरजीपीचो विश्वेश नायकाचो दावो. आरजीपी न्ही जाल्यार काँग्रेसीक लागून मतविभागणी जाली अशें विश्वेश नायकाचें म्हणणें. 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत आरजीपीक लागून भाजप सत्तेर येवप कुस्तार जाला अशें जायते राजकीय विश्लेशक दावो करतात. काँग्रेसूय आरजीपीच्या नांवांत बोवाळ मारता. मात हो दावो सामको चुकीचो आसा म्हणपाचें विधान आरजीपीच्या विश्वेश नायकान केला. गोमंतकाच्या बलकाव कार्यावळीत हे तेणे विधान केले. आरजीपी न्ही वयल्यान काँग्रेस मतविभागणेक कारणीभूत अशें विश्वेश म्हणटा. आरजीपीक खंय एव्हरेज 3 ते 4 हजार मतां पडल्यात. आरजीपी वोट स्प्लिटर कशी थारपाक शकता काय म्हणून आरजीपीचो प्रश्न. आफ्टर असेंब्ली पण ते सदां म्हणटा वोट स्प्लिटर म्हणल्यार कोण तुमी विचारचे पळय सांगता. वोट स्प्लिटर म्हणजे जे 300 वोट काडटा ते वोट स्प्लिटर म्हणटा. प्रियोळान जर पळयत जाल्यार काँग्रेसी 300 वोट पडल्या. मागीर मडकय गेल्यार तांकां 1000च्या भितर वोट पडले. तांकां वोट स्प्लिटर म्हणपाक शकता. जेन्ना जी पॉलिटिकल पार्टी एव्हरेजीन 3-4 हजार वोट्स काडटा ताका तूं वोट स्प्लिटर म्हणूंक शकना.